काणयेचें नांव आसा मिक्सर. लेखक स्टेन आगेरा मुल्की. आयताराचो सकाळ. हिल्डा आंटीच्या घरा लागीं फिलू न्हू ऑटो रिक्षार वयली. भाडें दिवन 2 करंडे ताणें सकला दवरले. पयलो करंडो उखलतना ताका मातशे त्रास भोगले. दुसरो ल्हान करंडो मिक्सराचो जाल्ल्यान तोंदरे जाले नात. मिक्सराचो करंडो हातीन घेवन ताणें गेट उक्ती केली. खांपेण दामून ताणें निरीक्षण केलें. 5 मिनटां उपरांत रॉबीन दार उक्तें केलें. इंजिनियरींग संपवून रॉबी आपलें बापयचें इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान सांबाळटालो. हाय, फिलू रॉबीक वळखतालें. हाय, रॉबीन फाटीं दिलें. माफ कर, हांव नाणयेंत आशिल्ल्यान दार उक्तें करूंक इल्लीशी गळाय जाली. तुवें भितर येवयेत. आंटी ना. फिलू भितर गेलें ना. एका काजारांत भाग घेवंक मम्मी आनी डॅडी आपल्या एकल्याच पुताक एक चुरें बेंगळूर सोडून हुबळी गेल्यांत. रॉबीन नाटकीयता वापरली. ओह, तें निराशेन उद्गारलें. कितेंय समस्या? रॉबीन हुस्को व्यक्त केलो. हांव कुमोग करूं? थोड्या म्हयन्यांच्या तरबेतेक म्हज्या कंपनीन म्हाका मुंबय प्रधान शाख्याक वर्ग केला. फिलू बेंगळुरांत मल्टीनॅशनल सॉफ्टवेअर कंपनींत काम करतालें. हांव 6 म्हयन्यांनी फाटीं येतलीं. हॉस्टेलांत म्हजें कूड सोडतलीं जाल्ल्यान थोड्यो वस्तू फाटीं येता पर्यंत तुमच्या घरा दवरता म्हूण हांव आंटीक सांगलें. काजराक वेच्या गडबडेंत भोवशा तिका सांगूंक सत्राय जाली ना. पूण परवा ना. फकत हो मिक्सर मात्र. रॉबीन मिक्सर हातीन घेतलो. आनी एक व्हडलो बॉक्स आसा. फिलूची दिश्ट गेटी लागीं सरली. तूं गंध करिनाका. तूं भितर वच. ताणें मिक्सर फाटीं दिवन गेटी तेवशेन मेटां काडलें. चेडो घरा भितर एकलोच आसा. अशें भितर वेचें समाया सूख. विस्तार मनोभावाच्या फिलूच्या मतींत एक अशीर सवाल सवकास पेटोवन पालवालें. जापचिंची गरज दिसनासतना मिक्सर हातीन घेवन आपशेंच तें भितर गेलें. तशें रॉबीक तें वळखतालें. हिल्डा आंटी आनी फिलूची मम्मी आदी मुंबयंत इश्टिण्यो आनी एकाच क्लाशींत शिकोवन व्हड जाल्लीं. बेंगळुरांत फिलूचें पोस्टींग जाताना सर्व गरजेक हिल्डा आंटीची मजत घेवंक आवयन सलाह दिल्ली. हर एका आयतारा न्हय तरी म्हयन्यांत एक फावटी हिल्डा आंटीची भेट करन, जेवन, दीस पाशार करन तें साबार फावटीं गेल्लें. पूण हिल्डा आंटी ह्या अंकल घराण्यांतले संदर्भी रॉबीक एकसुरें भेटचें प्रथम फावटी. अयस्कांतात असलीं तरंगां ताच्या काळजांत उळवुळ्ळीं. घुसपडच्या चिन्नांचें मिश्रण चलीत मिक्सरा जिन्सी ताच्या अंतरंगांत घर्शण करूंक लागलें. व्हड गात्रसो कोरंडो भितर हाडन रॉबीन दार धांपलें. हो मिक्सर त्या बॉक्सा सांगता आसूं दी. फिलून मिक्सराचो कोरंडो उपसिलो. हॉस्टेलांत हो मिक्सर कसो वापरताय? दुसऱ्या बॉक्सा वयर ताणें मिक्सराचो कोरंडो दवरलो. फळांचो रोस तयार करयेत. हेर रांदपाक परवानगी ना. तें बसलें. पूण हो नवोच मिक्सर येदोळ उपेग करूंक ना. तशें फाटीं आयिल्ल्या उपरांत हॉस्टेला बदलाक खंयच्याय घरा पेईंग गेस्ट जावन रावची आलोचन करनासा. तवळ हो मिक्सर उपेगाक पडत म्हूण बरो आसता. तर हो मिक्सर तूं फाटीं येता पर्यंत आमी उपेग करेत. उद्घाटन हांव करतलों. तो पोखरी हांसो हांसलो. त्यो अमृको हांसो बोव आकर्शीत बगलो फिलूक. आदीं जायते फावटीं तीं भेटल्लीं. रॉबी विशीं अशें ताका बगूंक नातलें. आज कित्याक म्हूण तें नेणा समीपायेंत दादोसकायेचो स्पर्श निशेतालो. सांगात मुखारसूनची तान उदेली. मिक्सरांत उसमोडच्या आळेना परी चिंतना सरशीक भरशीक गुंतालीं. म्हज्या मिक्सराची गरज पडली तर तुवें केदाळय उपेग करयेत. म्हजी अडखळ ना. फिलूचें काळीज धडधडलें. कितें पियेताय सांग, च्या या कॉफी? विचारलें रॉबीन. तुका दोशीना तर कॉफी जायत. कॉफयेच्या निबान रॉबीचो सांगात चड वेळ लापतलो म्हूण तें
कॉफयेच्या निबान रॉबीचो सांगात चड वेळ लांबतलो म्हूण तें पातयेलें. परवाना हांव आज उठतना गळाई जाली. हांवें आजून नाश्तो करूंक ना तो कुजनाक समकलो. हॉस्टेलांत येताना तें फकत आपल्यो वस्तू दवरच्या उद्देशान आयिल्लें. हेर इरादो नातुल्लो. आतां आपले स्थकी ताचीं बगनां पळकीत जाल्लीं. काळीज हळू उरपाक बदलल्लें. मतींत औचित्य उडतेपण आवृत्त जाल्लें. उद्वेगांचें कंपन दोस्तालें. थोड्या वेळान बशयेंत नाश्तो आनी कॉफी घेवन रॉबी हजर जालो. फकत कॉफी विसरिल्ल्या पिलूक नाश्तो स्विकार करूंक दाक्षेन बगली ना. हांसो आनी संवादासोवें फळाराचें सेवन संपलें. तुका मुंबय वचूंक केदाळा? बशी आनी खोपां भितर दवरून हात धुतस रॉबीन विचारलें. परवा मंगळारा. आज कितें करताय? प्रत्येक प्लॅन ना. भायर भोवंक जाली आंगी? खंयसर? बन्नेरघट्टा मनजातीचें दर्शन करयेत, रॉबीन आयडिया दिली. बन्नेरघट्टा पर्यंत पयस तर लागींच लालबाग आसा. सांगाता पिक्चरा वशयेत. बऱ्या रेस्टॉरंटांत दनपाराचें जेवण करयेत. कंपनी दिवंक मोन आसा तर वाटो जायत्यो आसात. रॉबी आपणाचो सांगाता शेता. इतल्या म्हयन्यांनी ताणें केदाळाई असले संकेत दिल्लो पिलूक उडास नातुल्लो. रॉबीच्या मोतीचो मिक्सरी काम करूंक लागला आसतलो. चिन्नांचें बगनांचें मिश्रण चिंतना बगनांचें मिश्रण आनी घर्शण चालू जालो म्हूण समजूं. म्हाका दुसरें कितेंच कार्यक्रम ना. फिलून हो अवकाश सोडलो ना. म्हाका 15 मिनटांचो वेळ दी. हांव न्हेसोन तयार जाता. उत्तेजीत मेटांनी तो आपल्या रुमाक गेलो. रॉबीन 20 मिनटां घेतलीं. धव्या न्हेसणारो सोबच्या रॉबीक देखताना पिलूक आपुरबाय बगली. असलो जिनिये सांगाती फावो जालो तर देवाकर गा म्हणचें चिंताप आपशें सुदेलें. सुटसुडीत साल प्रदर्शीत करून पिलून तसो पाटलाव केलो. रॉबीन तांचें कार भायर काडलें. लालबागाच्या फ्लवर शोंत तांचो येवकार जालो. सकाळ जाल्ल्यान लोकांची खतड आरंभ जाल्ली. मात्र तरावळ फुलां आनी विभिन्न झाडांची तांकां परिचय जाली. वेळ कसो पाशार जालो म्हूण पिलूक सुस्तालें ना. लालबागांतल्यान भायर येताना दनपाराचीं 12 उतरल्लीं. जेवण करयांगी? रॉबीन रस्त्याक पावतना विचारलें. कठीण भूक लागल्या. भोवशा सकाळींचो नाश्तो पोटाक पावलो ना. तुजी खुशी, पिलून सई घाली. कितें उलयताय मॅडम? हसलो रॉबी. फकत म्हजी खुशी आसल्यार उपकार ना. तुवें जेवी जाय तर तुजी खुशी गरजेची. आपणाच्या खुशेची तो निजायकी पर्वा करता? ही अचानक पर्वा कशी उदेली? ही फकत फ्लर्ट नडत्याची निशाणी जावंक ही साध्य आसलें. सांज जावचे भितर ताणें दैहीक स्पर्शाचें प्रयत्न केलें तर आपणें कसलें प्रतिक्रिये दी जाय? निराकरसूंक असाध्य म्हूण बगलें ताका. मानसीक तुमुलाचो वेग सोडुल्लो. निस्कळ अंतरंगांत प्रप्रथम वदाळ उठुल्लें. एका चायनीज रेस्टॉरंटा लागीं रॉबीन कार रावयलें. आपणाक चीनी खाण पसंद म्हणून हाका कशें कळीत? पसंद आनी नापसंदेचें गिन्यान आनी हुस्को ताका आसा तें म्हत्वाचें. रॉबीन आपणाक बियर फरमायली. पिलूक तांबडो वायन हाडयलो. पुष्कळ गजाली मुखारसून गेल्यो. खानाच्या पट्टेर तावन आपलें पसंदेचें जेवण विंचलें फिलून. पिक्चराक वचो मूड आसा? जेवण संपतना रॉबीन इच्छा व्यक्त केली. इंग्लीश तर बरें, वेगळी हाकेर जाता, पिलून अभिप्राय प्रगट केली. पिक्चराक वयतल्यांक कितें गरजेचें? रॉबीन फाटीं सवाल केलें. पिक्चराचें गुणमट्ट या अवधी? मोठव्या अवधेन आखेर जावचें बऱ्या गुणमट्टाचें पिंतूर, पिलूची जाप आयली. हुशार जाप, रॉबीन प्रशंसा केली. आपणाचें रूप जाल्लें आकर्शण बहुशा ताका होगळाप उसारूंक प्रेरीत करता. पिलूची चिंतना मिक्सरांत गुंच्या मिश्रणा जिन्सी काम करताली. आपूण कितें चिंता तें फट न्हय. दनपारांचो मॅटिनी दाखोवन जातस ती फाटीं रॉबीच्या घरा आयली. बहुशा वायन पियेल्ल्यान तकली पडटाली जाल्ल्यान फिलू इल्लोसो विराम आशेलें. हिल्डा आंटीच्या कुडांत ताका न्हिदोंक सांगून
तो आपले रुमाक गेलो. चली एकसुरें आसा म्हणून खंयच्याय घडये फायदो उठोवचें प्रयत्न रॉबिन करूंक नातलें. सुकणी आंगाच्या स्पर्शाक आस्पद दिवंक नातलो. फिलू केली निराशा भोगली तरी रॉबीचेर तसो अभिमान सोडलो. सांजेर 6 वरांचेर तें उठतस छायेचो सत्कार संपोवन ती मिसाक गेली. उपरांत रॉबिन ताका हॉस्टेला पर्यंत पावयली. जिणेंत प्रथम फावटी एका दादल्यान तिचे खातीर इतलो वेळ दिल्लो. परवा कर्ण स्त्रियेचें स्त्रियेपण जगयल्लें. थँक्स, फिलून स्वर बोगनांनी उमाळलो. थँक्स, फिलूचो स्वर बोगनांनी उमाळलो. हांवें तुजो उपकार बावडूंक फावो, रॉबिन जाप दिली. तुज्या संगातांत म्हजोय एका इतार बऱ्यान पाशार जालो. हांव तुका फोन करतलीं, फिलून आश्वासन दिलें. 6 म्हयन्यांच्या तरबेती बाबतीन फिलू बॉम्बे पावलें. आवय बापाय संगी थोडे म्हयने संगता जिवनचो संद्राप ताका फावो जाल्लो तरी ताची मत रॉबितावन अलग जावंक सकली ना. सुरवेर ताणें फोनार संपर्क केलो तरी ताणें आशेल्ली सळावळ फांटेली ना. परत बंगळूर वतस रॉबी संगी ताची इश्टागत बोळ जातली म्हूण तें बरें वसलें. रॉबिन खुद्द ताका फोन येदळ करूंक नातलें जाल्ल्यान आपणें फोन करून तवळ तवळ दसचें ताका सोमा दिसलें ना. फिलून वेळाचें निरीक्षण केलें. 6 म्हयन्या उपरांत तें फाटीं बेंगळूर पावलें. दफ्तराच्या इश्टिणेद्वारे पेईंग गेस्टाची विलेवरी ताणें केल्ली. रॉबिक आनी ताच्या घरच्यांक आश्चर्यचकीत करच्या इराद्यान शनवाराच्या एका सांजेर मुंगड तिळसी नासतना हिल्डा आंटीच्या घरा समकार ताचें येणें जालें. खांबीण दामतस थोड्या क्षणांनी दार उक्तें जालें. मुखार उबें आसच्या चलयेची फिलूक वळख जाली ना. हिल्डा आंटी घरा आसा? फिलूक कितें विचारचें म्हूण समजलें ना. भितर आसा, चलयेन ताका भितर आपयलें ना. आरे फिलू, मुंबयतावन केदळ आयिल्लीं? हिल्डा आंटी फाटल्यान तावन मुखार आयली. काल आयिल्ली मात्र, फिलून जाप दिली. हांवें दवरल्ल्यो वस्तू व्हरया म्हूण हें पावली. तुजे 2 बॉक्स जोगासानेन दवरल्यात, भितर ये. हिल्डा आंटी हांसली. तुमकां भौशा एकामेकाची वळख ना. हें फिलू, मुंबयंत वस्ती करच्या म्हज्या बऱ्या इश्टिणेची धूव. बेंगळुरांत काम करता. आनी हें फियोना, रॉबीची व्हंकल. आदले म्हयन्यांत औचित्य तांचें खाजर जालें. रॉबीच्या डॅडीचो खास मित्र ऑस्ट्रेलियांतावन आपले दुवेक सैरीक सोदून येवशीन आयिल्लो. रॉबीकी पसंद जालें आनी दरवड्यान उठावटींक खाजर जालें. थप्पलार धाडिल्लें आमंत्रण तुमकां पावलें ना? फिलूच्या जिबेतावन उतरां सुटलीं नात. ताचें मुखामोळ दवशेलें. तकली गुंवळ आयली. ताणें वणदीक आदारसिलें. हाय, फियोनान तोंड उक्तें केलें. हांव इल्लोशा आमसरार आसां. फिलून फियोनाची बेपरवा केली. हांव म्हज्यो वस्तू घेवन चलतां. फियोनाच्या मजतेन स्टोर रुमांत असचे 2 बॉक्स हिल्डा आंटीन भायर हाडले. हो मिक्सर उपयोग केल्ल्या परी दिसता, फिलू दुरसालें. शाणें आसाय तूं. कोरंडो उक्तो करिनासतना मिक्सर वापरला म्हूण तुका कशें कळीत जालें? हिल्डा आंटी आसली. आमच्या मिक्सराची गॅस्केट सोमानातल्या वेळार एक फावटी आमी तुजो मिक्सर वापरलो. गरज आसल्यार उपयोग करियेत म्हूण तुवें परवानगी दिल्ली म्हणून रॉबिन सांगलें. उपयोग केल्लो मिक्सर म्हाका नाका, फिलून स्पश्ट सांगलें. हो मिक्सर तुमकां दवरा. वापरलो मिक्सर व्हरूंक म्हजें मोन आयकना. फिलूच्या स्वरांत दाक्षिण नातिल्ली. हिल्डा आंटी आनी फियोनान असहायकपणी नदर अदली बदली केली.